विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बुधवारा जाल्ल्या बसकेत शिक्षण माध्यम बिलाचेर कांयच चर्चा जालीच ना. सिलेक्ट कमिटीन शिक्षण माध्यम बिलाचेर रिपोर्ट दिलो जाल्यार बिल विधानसभेत एक वेळ चर्चेक येवंक शकता नाजाल्यार ना अशी थातूर मातूर भाशा मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयता. 11 जानेराक राज्यपालाच्या अभिभाशणान विधानसभा अधिवेशनाक सुरवात जातली. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा सभापती खातीर वेंचणूक जातली. बिल खंय तर बिल ते आसात न्ही बिफोर सेशन ते हाका गेल्लें आसा न्ही सिलेक्ट कमिटी केल्लें आसा. सिलेक्ट कमिटीन आपलो रिपोर्ट तयार करून दिलो जाल्यार येतलें. आता एडवायझरी कमिटी आफ्टर डिस्कशन जावना हाचेर न्ही ताचेर कांय जावना ताचेर कांय ना. आयचो फक्त प्रोग्राम पयले दिसा कितें दुसरे दिसा कितें तिसरे दिसा म्हजी भुमिका जे चाललो तातूंत म्हाका बदल करपाचो ना. प्राथमीक शिक्षण हें मातृभाशेंतसून जावचें हें मत म्हजें आसा. पूण इतलें आसून जेंकां पयलीं दिल्ली आसा तांचें चालू उरचें. कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेत शिक्षण माध्यम बिलाचेर चर्चा जावंक ना अशें उपसभापती अनंत शेटानूय सांगलें. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा 12 तारखेक सभापती पदा खातीर जाल्यार चवथ्या दिसा उपसभापतीची वेंचणूक जातली. पयले दिसा गव्हर्नर्स एड्रेस आसतलो. सेकंड डे स्पिकर्स इलेक्शन आसा. डेप्युटी स्पिकराचें इलेक्शन केन्ना? 14th. इंग्लीश माध्यम धोरणा खातीर फोर्सान रास्ता रोको केल्लो. त्या वेळार फोर्साक बीजेपीच्या आमदारांनी शिक्षण माध्यम बिल येता ते विधानसभा अधिवेशनात चर्चेक हाडटले म्हूण उतर दिल्लें. मात बुधवारचे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार बसकेत MOI बिलाचेर चर्चा जावंक नाशिल्ल्यान बिल खऱ्यांनीच चर्चेक येतलें काय कितें ताचो दुबाव. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. मराठीचो ज्येष्ठ कवी पद्मभूषण मंगेश पाडगांवकार संवसाराक अंतरलो. ताका वर्सा 86. मुंबय तांच्या घरा सकाळी तांकां मरण आयलें. पाडगांवकाराक पद्मभूषण, महाराष्ट्र भूषण, साहित्य अकादमी आनी असले कितलेशेच पुरस्कार मेळ्ळ्यात. सलाम, शर्मिष्ठा, नवा दिवस, विदूषक ह्यो तांच्यो कांय गाजिल्ल्यो कविता. मात मनात उरतात त्यो पाडगांवकाराच्यो प्रेम कविता. मानेस्तांनी तांकां आर्गां ओंपलीं. सांजे मुंबय निमणे संस्कार जाले. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं. तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. मराठीतून इष्य म्हणून प्रेम करता येतं. मराठीतून इष्य म्हणून प्रेम करता येतं आणि उर्दू मध्ये इश्क म्हणून प्रेम करता येतं. व्याकरणात चुकलात तरी प्रेम करता येतं आणि कॉन्व्हेंट मध्ये शिकलात तरी प्रेम करता येतं. कारण लव हे त्याचं दुसरं नेम असतं. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं. तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं. दाबोळी विमानतळार कस्टम्सान 300 ग्राम भांगर धरलें. मोल सुमार 7.5 लाख रुपया. एअर इंडियाच्या फ्लायटीत दुबय सावन पॅसेंजर सुटकेसीत हे भांगर घेवन आयिल्लो. 22 वर्साच्या असिफाक भांगरा सयत धरलो. तो कर्नाटकांतल्या कासरगोडचो. घेऊया एक विराम.